दुसरें समृद्धीचें पुस्तकावेलें वाचप. मोइजेसान पोरशेक म्हणलें, इस्रायला, कान दिवन आयक. सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या ओतम्यान, सगळ्या तुज्या बळान सर्वेस्पोर तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. आनी आयच्या दिसा हांव तुका फरमायतां ती उतरां तुज्या काळजान कोंचून दवर. घरांत विसव घेतना, भायर भितर सरतना, न्हिदतना आनी उठ्ठना ही उतरां तुज्या भुरग्यांक तूं शिकयतलो आनी तांची खबर भोवून भोवून करतलोय. ती उतरां तूं तुज्या हाताक एक खुणा कशी बांदतलोय आनी तुज्या कपालाक एक कोपेल कशें घालतलोय. तुज्या घराच्या दारांचेर, कवड्यांचेर आनी दारवंट्याचेर ती ही उतरां बरोवन दवरतलोय. जो देश आपूण तुमकां दितलो म्हूण सर्वेस्परान तुमच्या पुर्वजांक अब्रामाक, इसाकाक आनी जाकोबाक सोपूत घेवन बासायल्लें, त्या देशांत तो तुमकां भितर काडटलो तेन्ना थंय तुमी बांदूंक नासलोलीं व्हड आनी ग्रेस शारां, तुमी भरूंक नासलोलीं बऱ्या बऱ्या वस्तूंनी भरलोलीं घरां, तुमी मारूंक नासलोल्यो बांयो, तुमी लावंक नासलोले जैतुनाचे मळे आनी फळां तुमकां मेळटलीं. आनी हीं फळां खावन तुमी दादोशी जातल्यात. तेन्ना चोत्राय दवरात आनी जाणें तुमकां इजिप्त देशांतलीं गुलामपणाच्या घरांतलीं भायर काडल्यांत त्या सर्वेस्पराक विसरूं नाकात. सर्वेस्परा तुमच्या देवाची तुमी भें दवरतल्यात, ताची सेवा करतल्यात आनी ताच्या नांवान सोपूत घेतल्यात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजो बळ. सर्वेस्पोर म्हजें खडप, म्हजें खोट, म्हजो सोडवणदार म्हणल्यार म्हजो देवूच. सबाब. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बळ. तो म्हजें खडप, हांव ताका शेरोणां येतां. तो म्हजो दाळ, म्हजो बळिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निबारता. सबाब. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पोर म्हजें खडप, ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सोडवणदार, ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जोईत दिलें. आपणें विचून मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयलो. सबाब. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बळ. उद्गार. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजोड आयलें.
मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. कोण एकलो दादलो जेजू सोरशी आयलो आनी ताचे मुखार सोरपटून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हज्या पुताची काकलूत कोर. ताका मोरलूक जाल्या आनी तो चड कोश्टवता. सोबार पावटी उज्यांत आनी भोंवन भोंवन उदकांत तो पडटा. हांवें ताका तुज्या शिसा सोरशें व्हेलो, पूण तांच्यान ताका बरो करूंक नजो जालें. तेन्ना जेजून परती पाडून म्हणलें, ओ विस्वाशी आनी खोटी संसोती, कितलो वेळ म्हूण तुमचे सोरशें हांवें रावचें? केन्ना पर्यान हांवें तुमकां सोंसची? ताका हांगा म्हजेशी हाडात. आनी जेजून ताका बोबाट करतोच देवचार ताचे वेलो भायर सरलो आनी तो भुरगो तेच घडयेर थावन बरो जालो. मागीर जेजू सोरशी कुशीन येवन शिसांनी विचारलें, ताका भायर घालूंक आमचे कडेन कित्याक घडलें ना? जेजून तांकां सांगलें, तुमचो भावार्थ उणो देखून. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, सांसवाच्या कोण्या येदो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार ह्या दोंगराक तुमी म्हणटल्यात, हांगा थावन थंय वच, आनी तो वेतलो, आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल, तुमचो भावार्थ. नियाळ आकादार. आमच्या भावार्थाची नवसरणी 2 वर्सां पास्कांचे राती आमी नवसरतात आनी आमच्यांत आसलोलो पवित्र आत्मो जागयता. पास्कांचे वाटीचो उजवाड, पवित्र उदकाचो शिवोर आनी भावार्थाच्या सोतांक आमी होय म्हणटा. आमचो भावार्थ उदीक नवसरूंक आनी थिरावंक आमचे दोतोनीचें पुस्तक हो आमचो भावार्थ पुराय आदार दिता. ह्या पुस्तकांत 4 भाग आसात: सोतमांतां, 10 आज्ञा, सेवा धोरण आनी मागणें. दुसरे समोर्तीचे पुस्तकांत सर्वेस्पर देव इस्रायल पोरचेक फरमायता आपणे दिल्ले सगळे कायदे आनी आज्ञा जिवितांत पाळूंक. तशेंच तुमच्या पूत धुवांक शिकोवंक आनी भावार्थाक थीर रावंक सांगता. आयच्या मातेवाच्या शुभ वर्तमानान जेजू 12 सिसांक आपोवन जिन्सांचो मेल्ल्या आत्म्यांचेर देवचार काडूंक, सगळे जिन्साचो पिडा रोग बरो करूंक अधिकार आनी पदवी दिता. एका देवचार बसलेल्या भुरग्याक जेजू फुड्यान हाडटात तेन्ना जेजू म्हणटा, भावार्थ नासलोली आनी खोटी पिणका तुमी, ताका म्हजेशी हाडात. जेजून बोबाट करतोच देवचार ताचे वेलो भायर सरता आनी भुरगो बरो जाता. तशेंच जेजू शिकयता, सांसवाच्या कोण्या येदो तुमकां भावार्थ आसो जाल्यार ह्या दोंगराक तुमी म्हणटल्यात, हांगा थावन थंय वच, आनी तो वेतलो, आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना. तर आमचो भावार्थ थीर करूंक आमी पवित्र पुस्तक आनी दोतोन पूर्णतायेन शिकुया. म्हजो थाराव. म्हज्या कुटुंबान तशेंच समाजांत जेजूची स्वता शिकयतली.